भाजपा फुडारी विनय तेंडुलकर, प्रमोद सावंत आणि नरेंद्र सावयकर मेळ्ळे. केंद्रीय खणमंत्री आणि राष्ट्रीय भाजपा अध्यक्षाक दोगांनी दिला आश्वासन गोयचे मायनिंग परतून सुरू करपाचे. मतदारसंघातल्या एकाच सरपंचाचो सुभाष शिरोडकराक तेको, हेर दोन पंचायती काँग्रेसी फाटल्यान जाल्यार एक गोवा फॉरवर्ड. मडगांवां एका पसरकारान स्वताक लासून घेवपाचो केलो यत्न, पालिका मुख्याधिकारी सतयता असो केला आरोप. दोतोर प्रेमानंद रामाणी धांवतलो आपल्या जिणेंतली 100वी मॅरेथॉन. संवसारीक दर्जाची सर्त आयतारा जातली बानोड्या. आता खबरो विस्तारान पळोवया. गोंयचे मायनिंग बेगीन परतून सुरू करा हो एकूच मुद्दो घेवन गोंयचे भाजपा फुडारी विनय तेंडुलकर, नरेंद्र सावयकार आणि प्रमोद सावंत केंद्रीय खणमंत्री नरेंद्र सिंग तोमार आणि भाजपा राष्ट्रीय अध्यक्ष अमित शहाक मेळ्ळे. दोगांनी सकारात्मक प्रतिसाद दिला अशें उपरांत गोंय भाजपा प्रदेशाध्यक्षान सांगलें. बेकायदेशीरपणान खणी चलयल्ल्याचो ठपको दवरून गोंयच्यो खणी बंद केल्ल्यो. उपरांत खण बंदीच्या प्रस्नान सरकाराक बरोच घाम काडलो. आता लोकसभेच्यो वेंचणुको लागीं पावल्यात. तशेंच 88 खणींचे नूतनीकरण सर्वोच्च न्यायालयान रद्द केल्ल्यान हो प्रस्न आनीकच तापला. गोंयच्यो खणी जाता तितले बेगीन सुरू करपा खातीर गोंयचे विधानसभेत ठराव पास केला. ह्या प्रस्नार केंद्रान लक्ष घालचे हाचे खातीर सत्ताधारी पक्षाचे यत्न सुरू आसात. सर आज मीटिंग झाली सर तुमची? मेळ्ळे आमी आमचे अमितभाई शाक मेळ्ळे आनीक तोमर एका मायन्स मिनिस्टर मेळ्ळे. आणि एनी डिसिजन ना तेंच्यांनी पॉझिटिव्ह हे दिला आमकां. जाता तितले आमच्यांनी बेगिनात बेगीन हे करा म्हटलं, कारण 20 वर्सांचो वेळ जाता न्ही म्हणून. हय, बट तुम्ही स्पेसिफिक डिमांड कितें मागला तुम्ही? पॉयंट एकूच नो ऑर्डिनन्स म्हणजे आमकां कशी तरी मायन्स गोंयांत चालू जावपाक जाय. कायद्याचेर जशें कितें आसा तें करून वाट काडून तुमी चालू करात अशें म्हणून सांगला आमी. वेळ जावपाक जायना. ऑलमोस्ट सीजन स्टार्ट जाता एक्चुअली ऑक्टोबरान. एनी अदर डिस्कशन? ओनली वन पॉयंट चलता. ओके. खाते वाटपाच्या विशयाचेर प्रस्न विचारल्यार तेंडुलकरान ते मुख्यमंत्री पळयतलो अशी जाप दिली. पोर्टफोलिओ बी ते सीएम हे करता, डिक्लेअर करता. दिस इज द एंड ऑफ सीएम. पणजेच्यान आमचो मुखेल खबराकार ग्लेन कोस्ता. शिरोडा मतदारसंघातल्या सरपंचा मदीं उबी फूट पडल्या. सुभाष शिरोडकार काँग्रेस सोडून भाजपात गेलो खरो, पूण ताच्या फाटल्यान मतदारसंघातलो एकूच शिरोडेचो सरपंच रावला, तोय ताचो सख्खो भाव. हेर दोन पंचायती म्हणटा आमी काँग्रेसूच, जाल्यार एक सरपंच गोवा फॉरवर्डा लागीं सोयरीक जुळोन आसा. शिरोडे मतदारसंघात शिरोडा, बोरी, पंचवाडी आणि निरंकाल बेतोडा अश्यो 4 पंचायती येतात. तातूंतले बोरी आणि निरंकाल बेतोडेचे सरपंच अजून काँग्रेसी बराबर आसात. सुभाष शिरोडकरान पार्टी सोडून भाजपात वतना तांकां विश्वासात घेतले ना असो तांचो शीण. सुभाष शिरोडकराची आयडेंटिटी काँग्रेसमॅन म्हणून आसली, पूण काँग्रेसी खातीर तो इतलो वयर पावूंक शकलो अशें म्हाजें मत. आतां कितें जालां की सिन्स वी आर अ काँग्रेसमॅन, वी वील बी वीथ काँग्रेस. जे हायकमांड कोणूय कॅन्डिडेट दवरून, यू शूड बी अ गूड कॅन्डिडेट. आनी हायकमांडान आमकां प्रॉमिसूय केल्लें आसा की जो कॅन्डिडेट सिलेक्ट करतले तो कॅन्डिडेट सगळ्यांक कॉन्फिडन्सान घेवन सिलेक्ट करतलो, आनी त्या कॅन्डिडेटा फाटल्यान आमी सगळ्यांनी धांवपाचें अशें म्हणून आमकां डायरेक्शनूय येयल्लें आसा. आनी अकॉर्डिंग टू दॅट डायरेक्शन्स वी वील बी वीथ काँग्रेस पार्टी. आमी काँग्रेसूच. तेज्यान फुडें सुद्दां काँग्रेस. पयलीं सुद्दां जेन्ना भाऊ म्हणजे शिरोडकर सत्तेर नासलो पळय, आमी ताकाच सपोर्ट केल्लो. म्हणजे ताका म्हणजे काँग्रेसूच आमी ताका कळपाक जाय की आमी काँग्रेसूच आसा म्हणून, आनी आमी काँग्रेसूच आसतली. जर आमी बीजेपीन वचपाचें आसली जाल्यार तेन्ना भाऊ पळय सत्तेर नासलो न्हू, तेन्ना वता आसली आमी. ते बीजेपी आमचें काम जातलें म्हणून आमी फक्त काँग्रेसूच आनी काँग्रेसूच रावतले. आनी आमची बॉडी सुद्दां आसा पळय, आमचे जे मेंबर आसा, आमी फूल 11 वॉर्डाची पंचायत. आमची सद्या तरी आमचे तेच स्टँड आसा की आमी काँग्रेसूच म्हणून. पंचवाडीचो सरपंच विशांत गांवकार गोवा फॉरवर्डा बरोबर आसा, पूण ह्या पंचायत वाठारांत उदरगत जावंक ना हें ताणें मान्य केलां. आमी फाटीं उरिल्ले कडेन आसात. आमच्या पंचवाडी गांवांत ना एक कसलो इंडस्ट्रियल लोकांक बेनिफीट ना एक स्पोर्ट्साचें म्हणत जाल्यार एक ग्रावंड सारको ना. हे फाटल्या टायमार खंय तरी जावपाक जाय आशिल्लें. हो बदल लोकांक पळोवपाक जाय आशिल्लो, पूण तो आयज पर्यंत मेळना. पण आयज हे टायमार लोक किती आपली पावले घेतले
हें थोडे दिसान लोकांक दिश्टी पडटलें. शिरोडेचो सरपंच अमित शिरोडकार हो सुभाष शिरोडकाराचो भाव, पूण भावाक उक्तेपणान तेंको दिवचे बदला ताणें न्यूट्रल स्टँड घेतला. सुभाष शिरोडकर पयलीं काँग्रेसीक आशिल्लो, पूण आतां BJP गेला. पक्ष म्हणून आमी पंचायती कडेन काम करना. पंचायतीचें आमचें कितें आमी न्यूट्रल म्हणून काम करता. आमी खंयचे पक्षाची पयलीं काँग्रेसीची पंचायत आशिल्ली अशेंय ना आनी आतां BJP जालें अशेंय ना. पूण आमी गांवच्या लोकांक खंयचो पक्षाचो तो बी पळयनासतना नागरीक म्हणून सेवा दितात. आमचे सुभाष शिरोडकर आमदार आसतना तांचे मार्फत ते, पूण ताका स्पीड मेळनाशिल्ली, गती मेळनाशिल्ली. पण आतां ताका तेणी आमकां सांगलां की कितें कामां आसा तें आपले कडेन दियात. पूण रोखडेच आपले एश्युरन्स दिल्ले आसा. आतां सरकार जे आसा, सत्तेर आसात, मंत्री आसात, मुख्यमंत्री आसात, तांणी त्या प्रमाणे जे कितें प्रपोजल आसात ताका स्पिडिली आपूण एप्रुवल घेवन पंचायतीची कामां जी आसा, मोठी प्रोजेक्ट जे आसात ते आपूण मान्यताय हाडून दिता अशें ताणें आमकां सांगलें. शिरोडा, बेतोडा, बोरी आनी पंचवाडीच्यान आमचो खबराकार कृष्णा नायक. फॉर्मेलिनावयल्यान बाजारात नुस्त्याचेर धाडी घालूं नाका, ते खातीर प्रयोगशाळेंत व्हरून नुस्त्याची तपासणी करची. फॉर्मेलिनावयल्यान वादात आयिल्लो मडगांव होलसेल नुस्तें संघटनेचो अध्यक्ष इब्राहिम मौलाना म्हणटा. FDAन 12 जुलयाक नुस्त्याचे केल्ले तपासणेक ताणें आक्षेप घेतला. नुस्त्या बाजारांत केल्ले नुस्त्याचे तपासणेंत तांकां फॉर्मेलिन मेळिल्ले. उपरांत सांगिल्ले की मर्यादे भितर आसा म्हणून, पूण इब्राहिम म्हणटा FDAच्या अधिकाऱ्यांनी सुरवेक नुस्तें धुले. उपरांत तांणी तातूंत कसले तरी केमिकल घाले आनी सांगले की नुस्त्यात फॉर्मेलिन आसा म्हणून. भायल्यान हाडिल्ल्या नुस्त्यात फॉर्मेलिन आसा अशें FDAच्या अधिकाऱ्यांनी सांगिल्ले. देखून कुठ्ठाळेच्यान हाडिल्लें नुस्तें तांकां तपासपाक दिलें. तातूंतय तांकां फॉर्मेलिन मेळ्ळें. हे कशें शक्य आसा अशें तो विचारता. जुलयाचे 12 तारीखेक सकाळीं 3:30 FDAची एक टीम होलसेल मार्केटान आयिल्ली. तेन्ना मार्केटान हांव आशिल्लो आनी ते FDAचे ऑफिसर म्हणपाक लागले, तुमी नुस्तें विकचे स्टार्ट करचे पयलीं आमकां अशें कंप्लेंट मेळिल्ली आसा की नुस्त्या भितर कितें तरी केमिकल मिक्स आसा म्हणून. प्रत्येक गाडयेचे एक नुस्तें सॅम्पल काडपाक लागले आनी ते कितें तरी केमिकल एक ताजो उदो काडून तें नुस्तें धुवन ते धुल्लो उदो भितर आनी कितें तरी केमिकल घातलें आनी म्हणपाक लागलें की हितून फॉर्मलीन आसा. परते आनी एक गाडयेचें काडलें नुस्तें, तातूंत तांकां सेम प्रॉब्लेम. तिसरे गाडयेचे, चवथे गाडयेचे वेल्ली, सुंगटां कितें कितें ते टेस्ट केले ते दीस सगळे हितून म्हणपाक लागले हितून केमिकल आसा. मागीर हांवें तांकां ते कुट्टाळीचे फ्रेश पाका बुराटे येयल्ले, बुराटे ते हाडून तांकां दिल्ले. तेन्नाय ते टेस्ट केले, ती सेम मेथड ती यूज केल्ली. तांतूय म्हणपाक लागले की हितून फॉर्मलीन आसा. तुमचे टेस्ट आसा ते म्हाका मान्य ना, हांव एग्री करना. कित्याक लॅब भितर टेस्ट करप आनी ते ओवरऑल तेचे वर्बली टेस्ट केले ते म्हाका खंय तरी बरें लागूं ना. हांवें तांकां रिक्वेस्ट केली, तुमी सबंद गाडयेचे एक नुस्तें 2-2 नुस्तें घेयात आनी तुमचे लॅबा व्हरात. लॅबा व्हरून तुमी चॅक करा. खंय तरी तुमकां खरेंच हितून कितें तरी केमिकल आसा दिसलें जाल्यार आमी हें नुस्तें सगळें भायर उडयतले. खंय खंय मडगांवचे नुस्तें वयतात तांकां सगळ्यांक हांवें इन्फॉर्म केलें की तुमी आज नुस्तें विकचें ना, की अशें डिटेक्ट जाल्लें आसा. ते सगळें मान्य केलें. 1-1.5 तासा भितर सगळे मडगांव मार्केटा भितर आमी जमा जाले. आमी एक डेलिगेशन घेवन TCP मिनिस्टर विजय सरदेसायगे घरा कडेन गेले. आमी ताका वचून रिक्वेस्ट केले, जे भाशेन FDAन टेस्ट केला मार्केटा भितर ते आमकां मनान वचूना. सो आमी रिक्वेस्ट केला FDA की तुमी सॅम्पल व्हरून ते टेस्ट करचे. हो इश्यू डिटेक्ट कांय केमिकल डिटेक्ट करनासतना जे इश्यू चलताले मिडिया भितर, टार्गेट केली, म्हाकाय टार्गेट केलो, माफिया हें तें खुबशें केलें. पूण खंयचोय रेस्पॉन्सिबल MLA जावं दी NGO एक दीस आमचे कडेन विचारूंक ना की खरें नुस्त्या भितर कितें आसता, नाजाल्यार तुमी फ्रेश नुस्तें हाडटा काय स्पॉयल जाल्लें नुस्तें हाडटा, कितें चल्लां काय म्हूण. पणजेच्यान आमचो व्हिडिओ पत्रकार इर्शाद शेख. फुडल्यो खबरो पळोवचे पयलीं घेवया एक ल्हानसो वेवसायीक विराम.
विरामा उपरांत परतून एकदा तुमकां येवकार. पळया फुडल्यो खबरो. मडगांवांत एका पसरकारान आंगार पेत्रोल ओतून स्वताक लासून घेवपाचो यत्न केलो. पालिका मुख्याधिकारी सतावणूक करता. पालिकेचे कामगार दुकानांतले सामान घेवन गेले असो आरोप पसरकार करता. जाल्यार मुख्याधिकारी सांगता ह्या नादी कारवाय करून लेगीत तो सामान फुटपाथीर दवरतालो. मडगांव पालिकेन अतिक्रमण हटाव मोहीम खर केल्या. दुकानाच्या धन्यान स्वताचेर केरोसीन ओतून घेतिल्ल्याची कागाळ केले उपरांत पुलिसांनी घडणूक थळार येवन ताका अटक केली. म्हाका सामान भितर आहा तूं उबार नाका ते भितर सामान भितर आहा आतां तूं म्हाका शॉपार वचून पळय तूं सामान भितर आहा. तेणें कितें केलें भितरचो सामान काडून हाडलें तेणें ते दीस म्हाका फायन मारले. हांव आतां भायर सामान कांयच दवरुना म्हणून आतां सगळें सामान हाडून ते लायनीची आमगे सामान म्हणून ते शॉपाची सामान काडून मागीर तेणें व्हरलें तें सामान ते. This person was already fined, I don't know, for some X amount. And that time he gave an excuse and made a statement before me that he is not going to keep again. So for something around 14,000 was fine was imposed upon him. Yes, he had paid the fine. He had taken his goods back. So today morning it was observed that again he has put up. That means there is no fear of law. So he came here when I was just entering my cabin. He opened the bottle. Okay, apparently it is a kerosene, but it was orange color. I don't know whether it's a petrol or kerosene, whatever it is, but it is smelling. He poured on himself and he splashed upon me. Okay, so I am not going to get deterred by such type of actions. Never we take action. We take action on the high net worth goods. Okay, so आम्ही पहिले बसाक मारता असताना हाय व्हॅल्यू गुड्साक मारतले. Okay, if you are not careful about your own goods, you don't have right to talk on others. We will take action and we have taken action. It is not that way. Yesterday we have cleaned passages after passages. This is my lodge करता with the complaint you going to lodge. I immediately called upon town police Margaon. I spoke to PI Kapil Naik. Immediately he sent his police personnel. Now they have requested me to come and lodge a formal complaint. You lodging the complaint? I'm proceeding to police station now. And also I'm going to lodge complaint against one more person yesterday when he tried to resist verbally. Okay, I think that was near New Year or something. Okay, that also I'm going to put a claim to the. मडगावच्यान आमचो खबराकार संदीप तुयेकार. भाजपा फुडाऱ्यांक सत्तेची चटक लागल्या. सत्तेपासून पयस ते रावूंक शकनात. लोकांचो आधार संघटनेचो ट्रोजन डिमेलो म्हणटा. तशेंच मुख्यमंत्र्याच्या कदेलार मनोहर पर्रीकाराक काडून हेर कोणाकूय बसयत जाल्यार सरकार घो जातलें असो भंय भाजपवाल्यांक पडला अशें ट्रोजन सांगता. पर्रीकाराक पॅनक्रिएटीक कॅन्सर जाल्या उपरांत भाजपा सरकार त्रासात सापडला. 3 महिन्या उपरांत बुधवार दिसा पर्रीकारान ताळगांवच्या आपल्या घरा कडेन मंत्रिमंडळाची बसका घेतल्या. ट्रोजन म्हणटा गोंयांत खरें तर राष्ट्रपती राजवटच म्हणची पडटली. Bureaucratic officers on the condition of anonymity are very clear, saying that it is the Bharatiya Janata Party office bearers, especially 2 of them, who wants to keep the chief minister in there so that power continues. अशी परिस्थिती आख्खे इंडियेक केन्ना जावना. तूं अपॉइंट कोणाक करिनाय, तूं पावर डेलिगेट करून करिनाय. Neither the BJP is in a position to appoint a chief minister because Bharatiya Janata Partyच्या ऑफिस बेररांक एक खबर आसा, जरी तर तेंच्यांनी चीफ मिनिस्टर नेमलो सरकार हो उरचो ना. पणजेच्यान आमचे व्हिडिओ पत्रकार यशवंत परब. स्लीप वेल ड्रायव्ह सेफ. न्हीद निवळाक गाडी चलया. कदंबा येरादारी महामंडळाच्या ड्रायव्हरां खातीर एक कार्यशाळा आयोजीत केल्ली. महामंडळान ते खातीर दोनापावलच्या मणिपाल हॉस्पिटलाचो आदार घेतिल्लो. शुक्रारा ही कार्यावळ वास्को जाली. कांय लोकांक चडूच न्हीद येता. ही न्हीद कित्याक लागून येता हाच्या फाटल्यान कितें तरी कारण आसा अशें डॉक्टर शेखर साळकार म्हणटा. बेठीच कोणाकय न्हीद येना. न्हीद येता जाल्यार मातसो सुशेग घेवपाकच जाय. न्हीद येता त्या वेळार ड्रायव्हिंग करपाक जायना. अशा वेळार अपघात जावपाची शक्यताय आसता.
स्लीप NPR स्टडी म्हणून उपचाराची एक पद्धत आसा. ह्या उपचार पद्धतीच्या माध्यमांतल्यान अशा लोकांक वेचून काढून तांचेर उपचार करपाक शकतात अशेंय साळकरान सांगले. तुमकां खुबशे आतां कळटा न्ही, लोकांक न्हिदो येता, थोड्यांक चड न्हीद येता, सगळ्यांक न्हीद येना पूण थोड्यांक येता तांकां चड न्हीद येता. सो त्या न्हिदेचेर कितें कारण आसा हें आयडेंटिफाय करप सामकें गरजेचें आसा, स्पेशली ड्रायव्हरांक, बिकॉज दे गॉट रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ कितके ते व्हरतात न्ही बरोबर, तांकां परत सेफली परत हाडप तांची रिस्पॉन्सिबिलिटी आसा. आनी लाँग टर्म जे चलयतात गाडयो, हांगसूर बॉम्बे वता, बेंगलोरा वता गाडयो, रातच्यो बशी वता, तातूंत नॉर्मली मनीस न्हिदूं शकता. सो दॅट वेळार तांकां जर सपोज कितें आसा प्रॉब्लेम आसा जाल्यार ती रेक्टिफाय आमी करूं शकता. कितें तरी ताका कारण आसल्याचें तूं ओगीच न्हिदना. सो तांकां त्यो सगळ्यो जर सांगलें आमी सारक्यो आनी आयडेंटिफाय केलें, येस ह्या ड्रायव्हराक प्रॉब्लेम आहा, वी कॅन आयडेंटिफाय दॅट. कळ्ळें न्ही, ताका सांगूं येता की कितें कितें करपाचें. फॉर एग्जाम्पल तुका न्हीद येता जाल्यार पयलीं रेस्ट घेवप ही सामकी इम्पॉर्टंट. चलयतना न्हीद येता, जेवतकच खुबूच न्हीद येता, रातचे मदीं अशें घुस्मटलेले भशेन जाता जाल्यार ते आमी टीक मार्क केलें की दीस पेशंट जाल्यार हाय रिस्क. तांकां हाय रिस्क आसा जाल्यार तांकां मागीर सामकी आमी स्लीप एपनिया स्टडी म्हूण आसता, रातभर तांकां आमी ते डिफरंट चॅनल लावन दवरतात आनी रातभर ते मॉनिटरींग करून सारकें टीव्हीचेर कळटा आमकां की बाबा हाका प्रॉब्लेम आसा काय ना. आनी ते प्रॉब्लेम जर सर्जिकल सॉल्व करूंक मेळटा. थोड्यांक जीब व्हडली आसता, थोड्यांक फाटसून एडिनॉयड आसता, थोड्यांची मातशी वाट सारकी नासता, ते रिपेर केले जाल्यार ही कॅन बी टोटली नॉर्मल जावंक शकता. वास्कोच्यान आमचो खबराकार हिरू महाले. फुडल्यो खबरो पळोवचे पयलीं घेवया आनीक एक वेवसायीक विराम. विरामा उपरांत परतून एकदां तुमकां येवकार. पळोवया उरिल्ल्यो खबरो. दोतोर रामाणी गोंय मॅरेथॉन सर्त 4 नोव्हेंबराक बांदोड्या जातली. देश विदेशांतले फामाद धांवपी हे सर्तींत वांटेकार जातात. आतां मेरेन सुमार 1200 सर्तकांनी नावनोंदणी केल्या. दोतोर रामाणी सध्या 80 वर्सांचो आसा, तरी पूण तो आपले जिणेंतली 100वी सर्त हे वेळार धांवतलो. आतां मेरेन 1200 जणांनी ह्या मॅरेथॉना खातीर नाव नोंदणी केल्या अशें आयोजन समितीचो वांगडी डॉक्टर आंतोनियो फिग्रेदोन सांगले. हातूंत देशांतले आनी देशाभायले एथलीट वांटेकार जातले. ह्या मॅरेथॉनात नामनेचे सेलिब्रिटी रनरय वांटेकार जातले. उद्घाटन सुवाळ्याक भौशीक बांदकाम मंत्री सुदीन ढवळीकार मुखेल सोयरो म्हणून हाजीर आसतलो. I am Dr. Antonio Figueiredo, neurosurgeon in Goa. I have been associated with this marathon from the time when it was a small marathon in the village of Wadi, and now I have seen it really progress over the number of years, and this year is very, very special to all of us because it is Dr. Ramani's 100th marathon at the age of 80. So this marathon is the largest, although there are already 1,200 registrations. We are expecting it to cross 1,500, considering that there are spot registrations tomorrow. Day after tomorrow. This marathon, as usual, will start early in the morning. 5:20 is the reporting time. A hot cup of tea will be served to everyone on the day before the race. The chief guest is Mr. Sudhin Davalikar, the Honorable Minister for PWD. ही मॅरेथॉन 18 वर्सां जुनी आसा, 18व्या वर्सा हांव हांगा लागींच वाडी येता गांवचो. गांवच्या लोकांक आनी पार्टिक्युलर भुरग्यांक प्रोत्साहन दिवचें म्हणून ही गांवांत सुरू केल्ली 18 वर्सां पयलीं. जेन्ना गर्दी जाली की मॅरेथॉनचें कितें नुस्तें उबें रावप आनी धांवप न्हय, ताका खूब इन्फ्रास्ट्रक्चर पळय म्हणटा तें लागता सगळें. म्हणटकूच तें इन्फ्रास्ट्रक्चर एका विलेजीन तयार करणे शक्य नाशिल्लें म्हणटकूच मागीर ती मॅरेथॉन फोंडें हाडली. आनी आतां म्हाका खूब खोशी जाता, खूब आनंद जाता सांगपाक की अंदू 18 वर्सां खूब आमचे अशे अचिवमेंट्स जाले. ह्या वर्साची मॅरेथॉन आसा इट इज एब्सोल्युटली प्रोफेशनल. म्हणजे आतां हांव सगळ्या जगाचेर धांवता न्ही, तो जगाचेर फेमस हांव धांवपी म्हणून. तांकां समजलें जेन्ना की हांव 100वी मॅरेथॉन धांवता तेन्ना हांवें तांकां विचारलें तुमी आतां व्हेरी विलिंगली ते सगळे येवन सेलिब्रिटी रनर्स तांकां खरें येवपाची गरज ना. दीस इज खूब धाकटी मॅरेथॉन, ते व्हडले व्हडले मॅरेथॉन धांवपी, पूण ते जस्ट कम, दे आर जॉयनींग मी. फोंडेच्यान आमचो खबराकार कृष्णा नायक. हो संवसार सोडून सर्गीच्या बापा लागीं गेल्ल्या सगळ्यांच्या आत्म्यांक शांती मेळो. क्रिस्तांव भाव भयणींनी शुक्रारा ऑल सोल्स डे मनयलो. निमतान इगर्जींनी प्रार्थना सभा जाल्यो. सिमित्री फुलांनी सजयल्यो. मेणवाती पेटोवन देवाघरा गेल्ल्यांक आर्गां ओंपलीं. इतल्यान आयच्यो कोंकणी खबरो हांगा सोंपता. ह्यो खबरो तुमकां www.goa365.tv
हे आमचे वेबसायटीचेर पळोवंक मेळटल्यो। तेखेरीज नव्या खबरां खातीर आमचो फेसबूक आनी ट्विटर अकावंट पळयत रावा। देव बरें करूं।